पेट्रोल have reached 98 rupees till 100 क्रॉस करता मला कशें आसा तुका सांगलें मागीर तो पेट्रोल जो आसा तो गोंया भितर ना तो केंद्रा भितर कशें आसता ते इंटरनॅशनल मार्केटान कश्यो रेटी वाडटात तशें वाडप आसता तेचेर आमी कॉमन मनशाक सद्या पिंच येता न्हू पेट्रोला खातीर. नाही सगळे तुज्या गोष्टी बरोबर आसा. सप्टेंबर इलेक्शन ना ना हांवें तुका सांगलें ताका लागून तो जो विशय आसा तो योग्य वेळाचेर योग्य विशय वेगवेगळे विशय ते हँडल करपाक कॅपेसिटी. सर तुम्ही सांगितलं की पेट्रोलचे दर केंद्राकडे असतात पण पर्रीकर सरांनी कारण त्या वेळाचेर आमी 0% म्हाका दिसता 1% न्ही 1% टॅक्स कारण त्याचो उरलेलो टॅक्स जो आसा तो गोवा गव्हर्मेंट आज परिस्थिती अशी आसा आज आमचे कडेन एक म्हणजे आमचें लॉकडावन आसता कोविडाक लागून सगळेंच पोजिशन तुका खबर आसा प्लस कितें आसा आयज आमचे कडेन मायनींग ना न्ही तो आनी त्या वेळार आमचे कडेन इन्कम जो आसा त्या वेळार तुजे कडेन इन्कम आसता त्या वेळार तूं खंय कितें करपाक शकता त्या वेळार तेणें पूर्णपणे केलें न्ही इतलें आसुनूय सोशल वेलफेअर ज्यो स्किमी आसा पळय त्यो बंद जावंक ना मध्यंतरी मातशें डिले जातालें आतां सुरू जालें न्ही आज कोविडाक लागूनय सरकारान स्कीम एनावन्स केल्ली आसा बारीक धंदेकारांक लागूनय स्कीम केल्ली आसा त्यामुळे हे सगळे गोष्टी जातात.